आणि तेकाच लागून जे आमी 2022 इलेक्शना टायमार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील हे जे आसा हे आमी लोकां मेरेन व्हेले, लोकांक ते मान्य जाले आणि गोंयकार कितलेशे गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो. जेन्ना हांव निवडून येयलो म्हाजो कर्तव्य आसलो की हो जो कायदो आसा हो खंय ना खंय विधानसभेन मांडून लोकां मेरेन हाडून आनी ह्या जे आमदार आसा तेंच्या फुड्यान हाडून हो खंय ना खंय कायदो पास जावपाक जाय. आनी तेकाच लागून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील पोगो शॉर्ट फॉर्म हे 2022 तशेंच 2023 दोनूय टायम आमी इंट्रोड्यूस करपाक प्रयत्न केलो. मात हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी तेंचे आमदार आसा जावं बाकीचे पक्षाचे नेते आसा, बाकीचे पक्षाचे आमदार आसा, कोणानूच ह्या बिलाक सपोर्ट करूंक ना. आनी तेन्नाय आमकां अशें पॉयंट आउट करपाक लागले की अनकॉन्स्टिट्युशनल, ह्याका कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्कान बसना आनी खूब कितें कितें उलोवपाक लागले. आनी तुमी पळयलां आसतलो त्या टायमार हे जे आमदार, मिनिस्टर जावं सीएम ह्या सगळ्यांनी ह्या बिलाक ह्या हो जो कायदो गोंयकार कोण आनी खूब गरजेचो जो कायदो आसा हेका सपोर्ट करूंक ना आनी ते इंट्रोडक्शनान पासून हाडूंक ना. आमची वादावादी जाली आनी हे कोणाक सपोर्ट करता, कशी वोट बँकीक सपोर्ट करता हे सगळे गोंयकारांक कळ्ळें. मागीर येयले ते प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन ऑन इनलिगल स्लम्स बस्तीज जे कम्युनिटल लँडान आसा, जे गव्हर्नमेंट लँडान आसा आनी आयतो जो जागो ह्या बायलांनी हाडून दवरिल्लो आसा आनी कशें कॅप्चर केल्लो आसा हेज्या बाबतींत आमी रेझोल्युशन घातलें. आनी गोंयचे जनतेन पळयलें पहिल्यांदा विधानसभेन जे रेझोल्युशन मांडून अलॉंग विथ प्रूफ ह्यो ज्यो फायली आसा ह्यो फायली आमी टेबल केल्यो. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर कितें आसा जी त्या टायमाचे सीएसाचो मार्किंग आसली, नोट्स आसले, तेंचे पॉयंट्स आसले, तेंचे हेजेरूच ती ऑर्डर कितें आसा ही जेन्ना वाचपाक गेले तेन्ना म्हाका वाचपाक वचून दिवंक ना. सगळे जे सो कॉल्ड सिनियर आमदार आनी सिनियर मिनिस्टर जे म्हणटा तेन्ना त्या टायमार पासून आमची फकाणां केली. आमकां स्टुपीड म्हणून अशें टोमडे जे आसा हे मारपाक लागलेले आसा. आनी ह्या जे जजमेंट आसा ह्या जजमेंटान कळोन येता की कोण स्टुपीड आसा तो, कोण ज्युनियर म्हळ्यार जे आतांचो आमदार भितूर सरला तो काय हे सिनियर मोस्ट म्हणटा आनी आपूण सिनियराच्या नांवान जाय तशी इनलिगलिटीज करपाक दिता हे स्टुपीड आसा ते. अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून जी फकाणां करताले ही फकाणां आयज हायकोर्टान प्रूव्ह केल्ली आसा. हायकोर्टान दाखोवन दिल्ली आसा की हो सरकार जो आसा हो अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आसा ते फॉलोअप करता. आनी परत सिद्ध जाल्लें आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आमी मुद्दे घेवन गेल्ले, आमी ह्यो फायली एकटे केल्ल्यो, आमी कंप्लेनी घातलेल्यो, लेटरां केल्ली आनी हेच्या द्वारे आमी जेन्ना एसेंब्लीनूय झुजता, एसेंब्लीन जो इश्यू गोंयकारांचो मांडटा, ज्यो इनलिगलिटीचेर उलयता, स्लम्स आसूं, स्क्रॅपयार्ड्स आसूं, बस्तीज आसूं हेंचेर उलयता तेन्ना छाती ठोपून जे बोवाळ घालता आनी तांकां सपोर्ट करपाक लागून म्हटल्यार तूं हे बस्तीचें नांव कित्याक घेता, तूं त्या बस्तीचें नांव कित्याक घेता, ह्या स्लमाचें नांव कित्याक घेता, त्या स्लमाचें नांव कित्याक घेता. तेंकां इतले प्रोटेक्शन दिता की जब तक हम जिंदा है तब तक इसको कुछ करने होने नहीं देंगे. इतले ही जी परिस्थिती आसा ही आयज पळोवंक गेल्ली आसा गोंयांत जाल्ली आसा. वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून जो इनलिगलिटीज आसा ती वाडत चल्लेली आसा. आनी ऑनरेबल हायकोर्टान आनी हायकोर्टाची जी टीम आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय जो मिरर आसा म्हळ्यार हेंची जी फोटिंगपणां आसा ह्या सरकाराची फोटिंगपणां जी आसा हेंचेर एक रप्रबीत थापट जे आसा ते मारलेले आसा. कित्याक मारलेले आसा? कित्याक प्रत्येक वेळार जी नाटकां करता आनी जाय तशी इनलिगलिटीज करपाक दिता होच सरकार तो तेंच्यांनी जे कशें गोंय काबार करपाचें आसा पळय तेचेर चड लक्ष आसा, पण कशें गोंय साल्वार करपाचें हेचेर लक्ष ना. आयज आमी मुद्दम ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या कित्याक 6 तारखेक 6 मार्चाक हो जजमेंट येयलो, पण 6 मार्च जावन
पळयला आसतलो विधानसभा अधिवेशन सुरवात जाली 24 मार्चाक 24, 25, 26 येदो व्हडलो जजमेंट जालो. पण ह्या जजमेंटाचेर जे डिस्कशन जावपाक जाय आसलें ते डिस्कशन विधानसभा अधिवेशनात जाल्लें ना. आमी जेन्ना हे डिस्कशन करूंक वयताले तेन्ना जे रेझोल्युशन आसा ते स्थगीत केले, म्हाका काडून भायर उडोवपाक प्रयत्न केलो आनी म्हाजी फकाणां गेली, रेव्होल्युशनरी गोन्साची फकाणां गेली. पण आता जेन्ना हायकोर्टान हे केला तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री ताणें काल स्टेटमेंट दिल्लो आसा की हायकोर्टाचें जें आसा त्या भशेन आमी वयतले. म्हटल्यार हितून इतलेंच सिद्ध जाता की हे जितले बीजेपीचे आमदार आसूं, जे मंत्री आसूं, जे उठ्ठाले म्हटल्यार तेंच्या जे सिटाक स्प्रिंग लागलेल्यो त्या टायमार आनी उडोन एक तो एक उलयतालो म्हटल्यार सगळेच त्या टायमार उडले. म्हाका अजून पासून याद येता त्या विधानसभा अधिवेशनात कशे नाचपाक लागले ते. कोणाक लागून? गोंयकारांक लागून, ह्या आपणाची वोट बँक साल्वार करपाक लागून, ह्या इनलिगलिटीक सपोर्ट करपाक लागून हे नाचपाक लागले. आनी येदो व्हडलो जो जजमेंट येयलो तरी पूण ह्या विधानसभा अधिवेशनात एक दीस पासून ते डिस्कशन जावना, शॉर्ट डिस्कशन जावना, कांयच जाल्लें ना. आनी आतां म्हणटा ते जो बजेटाचे आसा तेन्ना ते म्हणटा की तेजेर आमी खंय ना खंय कितें हाडटले तेजो कांय येना. पण इनलिगलिटी साल्वार करपाक लागून हाडटले हो एक प्रश्न जाता. आनी आमचो एक डिमांड आसा तो म्हणजे ह्या हेचेर इनलिगलिटीजाचेर एन्क्रोचमेंटाचेर एक स्पेशल अधिवेशन हाडचें आनी गोंयकार कोण तो पयलू डिक्लेअर करपाक जाय. अजून पर्यंत गोंयांत गोंयकार कोण तो डिक्लेअर केल्लो ना. एवरी टायम आमी तोच डिमांड करता, आमी तेच सांगता कित्याक गोंयकार जेन्ना पर्यंत डिक्लेअर जायना, गोंयकार जेन्ना पर्यंत थारना तेन्ना पर्यंत ही इनलिगलिटी चालूच उरतली. एवरी टायम गोंयकाराच्या नांवान भायल्यान सपोर्ट करतले, तांकां जाय तशे आमचे जागे दितले, कामां दितले, धंदे दितले. सो आमचो मेन डिमांड आयज जो आसा तो म्हणजे अधिवेशन हाडचें, हेचेर डिस्कशन जावचें. हो जो जजमेंट येयला तेचेर डिस्कशन जावचें आनी गोंयकार कोण हो डिफायन करपाक लागून डिस्कशन जावचें. कित्याक हें जेन्ना पर्यंत जायना तेन्ना पर्यंत अशेंच चालू उरतलें. ते आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब तुमकां एक्सप्लेन करतलो, तुमकां सांगतलो की रेव्होल्युशनरीज गोंयभरांत जितले आहले, जे आमच्या इतले वर्साच्या टायमान आमी जे काम केल्लें आसा त्या कामाचे खंय ना खंय आयज म्हाका तर दिसता की हो जो फळ आसा आयज मेळिल्लो आसा. कित्याक प्रत्येक वेळा आमकां तोमणे मारून हे जाम पडले, मात आमी सदांच सत्याच्या वांगडा रावले आनी सत्याच्या हितूंत फुडें चल्ले. सो हांव मागता मनोजा कडेन की ताणें फुडली प्रेस मिटींग दिवची. तुमकां सगळ्यांक येवकार. विरेशान जशें सांगलें की जो जजमेंट बॉम्बे हायकोर्टान 6 तारखेर दिलो, हो जजमेंट इतलो डेंजर आसा गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून. हें सरकार सद्या तरी गोंयकारांक सांगना, लिपोवन धरता. विरेशान जशें सांगलें, ह्या जजमेंटाचें एक्चुअल डिस्कशन हें एसेंब्लीन जावपाक जाय आसलें. कित्याक हें जजमेंट कितल्याशाच गोंयकारांक खबर ना की हें जजमेंट कितें येयलां म्हणून. आनी सरकारूय नाजाल्यार सरकाराचो खंयचो मिनिस्टर नाजाल्यार चीफ मिनिस्टर नाजाल्यार कोणूच खंयचो आमदार हे उघडपणे गोंयकारांक सद्या सांगना की हे जजमेंटान कितें आहा काय म्हणून. पूण जे कोणे जजमेंट वाचला, कोणे तेजे व्हिडियोज पळयला, तांकां खबर आसा की हे जजमेंट गोंयकारांक लागून कितले घातक आसा. आतां हे जजमेंट बरें तितलेंच वायट आसा. ह्या जजमेंटान खुबशे गजाली जाले जे गोंयांक लागून फुडाराक बरें आसा, पूण भितर जर सरकारान सारके कायदे करूंक ना जाल्यार गोंयकारांक लागून डेंजरूय आसा. हो सरकार
कितली वर्सां जाली हेच्या पयलींचेय सरकार, नॉट ओन्ली दीस सरकार, इवन काँग्रेस सरकार, हेंच्यांनी केले कितें जाल्यार गोंयांत बस्ती क्रिएट केले. आयज अशे कितलेशेच बस्ती गोंयांत क्रिएट जाल्ले आसा ज्या जाग्याचेर इल्लीगल एन्क्रोचमेंट जाल्लेले आसा, थंय घरां बंगले उबे जाल्लेले आसा, तितून कितलेशेच क्रिमिनल एक्टिविटीज चलता, कितलेशेच क्रिमिनल्स थंय तयार जातात. आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ह्या बस्तींनी वोट बँक जाल्ली आसा आनी ते सगळे गोंयचे वोटर जाल्ले आसा. आयज आमच्या पंचायतीन कोण बसपाक जाय, आमच्या असेंब्लीन कोण बसपाक जाय, नाजाल्यार लोकसभान वचून कोण बसपाक जाय, हे ते बस्तींतले वोटर डिसायड करतात. आयज सगळ्यात इम्पॉर्टंट हे जे बस्ती जाला हेंका जे प्रोटेक्शन सरकार जो प्रोटेक्शन दिता हे कित्याक लागून दिता? जस्ट बिकॉज ऑफ वोट बँक. दुसऱ्या तेंका काय ना, तेंका जाय आपली वोट बँक आनी तेंका ह्या मायग्रंटांचो मोग जाल्लो. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स आता हो जजमेंट जे जे इल्लीगल बस्ती आहा ते सगळ्यांक लागता. आता हायकोर्टाक एंटी नॅशनल म्हणटले काय बीजेपीचे जे सपोर्टर आसा, नाजाल्यार दिल्ली पार्टीचे जे सपोर्टर आसा, नाजाल्यार आमदार आसा, नाजाल्यार कॅन्डिडेट आसा, प्रेसिडेंट आसा, जे मायग्रंट वोट बँक प्रोटेक्ट करता आपल्या मतांक लागून, आपूण जिखपाक लागून, ते हायकोर्टाक एंटी नॅशनल एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटले काय? आसा तेंच्या कडेन हिम्मत उलोवपाक? जाल्यार हे जजमेंट येयल्यार अजून मेरेन खंयच्याच आमदाराचे ना खंयच्याच मिनिस्टराचे अजून मेरेन तोंड कित्याक उगडूंक ना? तुम्ही फाटल्यान जो व्हिडिओ पळयता उजगांव बस्ती, उजगांव तुमकां जर हांव थोडी नगर वाचून दाखयता, जी नगरांची नांवां वाचून आयकात जाल्यार तुमकां शॉक बसतलो. कसली कसली नांवां आमची ह्या हितून आसात, ती नगरां आसा ती. भितर जर पळयत जाल्यार सिद्धेश्वर नगर, साईनगर, अवंती नगर, टाकीवाडा, ही 4 नगर तर डायरेक्ट उजगांवान आहा. ह्या उजगांव कमीत कमी 5000 मायग्रंट वोटर्स आसा आनी मॅक्झिमम वोटर्स कॉम्युनिदाद लँडाचेर. वाळपयचो आमदार कोण आसा? आमच्या गोंयकारांक आयज रावतलो जाल्यार 100 स्क्वेअर मिटर जागो ना, पूण हांगा लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो हेंच्यांनी खाल्लेलो आसा आनी हे सुशागाद आपूण आयज गोंयकार म्हणून मिरयतात. आनी आयज सगळी नेस्ले जावं, MRF जावं, जे जे कंपनीज उजगांव आसा, हे सगळ्या कंपनी ते लोक काम करतात. उजगांवचो जर बाजार 2013 2012 जेन्ना बीजेपीचो सरकार येयलो, जेन्ना परिवर्तन सरकार येयलो, पर्रीकर जेन्ना सीएम जालो, तेन्ना तेणी स्टेटमेंट दिल्ले की मायग्रंट इन्फ्लक्स आसा हो गोंयांत वाडत आसा. आनी एक टायम असो येतलो की गोंयकार आसा पर्रीकर थंय वचोन ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन मनमोहन सिंगाक 2013 वचोन मेळ्ळो आनी तेणी सांगले की मायग्रंट इन्फ्लक्स जो गोंयांत येता पळय तो बंद जावपाक जाय, नाजाल्यार गोंयची आयडेंटिटी काबार जातली म्हणून.
आयज जे भाई भाई म्हणून थंय वचून जेन्ना हे समाधीचेर जेन्ना वचून थंयसर श्रद्धांजली दिता, या 12 वर्सांचो मायग्रंट इन्फ्लक्स वाढला. त्यांनी 2022 तेन्ना पर्रीकाराच्या स्टेटमेंटान त्यांनी मेन्शन केले की 2022 गोंयकार कमी आसतलो, मायग्रंट चड आसतले. आनी आयज तेंच जाला. आयज गोंयांत कितले जाणांक ते गोंयकार म्हणटात, कितले जाण हांगा जॉब लागला, कितले जाण हांगा फॅक्टरीन कामाक आसा, कितले जाणांचे हांगा धंदे आसा, कितले जाणांनी जागे घेतला, घरां बांदला, बंगले बांदला. कसलोच डेटा ह्या सरकारा कडेन ना. सो हे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक डिपार्टमेंट आसा पळय, तयार केल्लो. हो विजन डॉक्युमेंट जेन्ना आमी तयार केल्लो, ह्या विजन डॉक्युमेंटान अजून मेरेन गोंयच्या हिस्ट्रीन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन येदो व्हडलो विजन डॉक्युमेंट करूंक ना. ह्या विजन डॉक्युमेंटान प्रत्येक गजाल आसा, म्हणजे तुझे एज्युकेशना पासून, ह्युमन पॉलिसी पासून, एग्रीकल्चर, बाकी सगळे भितर गोंयांत खातीर आख्खो प्लॅनिंग हा. फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू लँड प्रोटेक्शन टू पोगो बिल टू ह्युमन सेफ्टी टू एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रिनरशिप टू फायनान्शियल्स टू ट्रान्सपोर्ट, ए टू झेड सेक्शन हेतून कव्हर आसा. एग्रीकल्चर जावं सगळे. 1961 ह्या दिसा पयलीं गोंयांत कोण आसलो, कोणाचो आजो ना, आजी जावं नाल्यार ग्रँड पेरंट नाल्यार कोण आसलो, आवय बापूय, तांकां तेंची आनी ते आतां तेंची जी फॅमिली आहा आनी तेंची फुडें आसतली तांकां गोंयकार म्हणून डिफायन करचो. म्हणून आमी ह्या सरकाराक सांगलेले की गोंयकार हो कोण हो डिफायन जावपाक जाय. नॉट पाकिस्तानी. पाकिस्तानीक ना पाकिस्तान ते नात. इंडियन दुसरे स्टेट्स जे फॉर एक्झाम्पल आमी गोंयकार वचोन उत्तराखंडात जमीन घेवपाक शकना, पण उत्तराखंडाचो कोणी सांगान जमीन घेवपाक शकता. आनी आमी जर ते आडयले जाल्यार आमी एंटी नॅशनल. आनी आमचो वोटरूय हे सिरियसली कित्याक घेयना. जो आमचो गोंयकार वोटर आसा तोय सिरियसली कित्याक ती फकाणां दिसता की जावपाक शकना. फक्त हे बीजेपीचे सांगतात म्हणून तुमी तांकां फकाणां जर तुमकां जर आमी तरी 1961 घातला, तेंच्या 1932 घातला. 1932 आनी आमी 1961 घालता आनी आमी एंटी कॉन्स्टिट्युशनल जाता. हे पोगो बिल आमी जर सरकार येयलो आनी पास करतले, आमचो सरकार येवंक ना, पूण आमच्या आमदारान लँड प्रोटेक्शन बिल असेंब्लीन घातले.
भितर क्लियर कट पयलो पॉइंट आसा लँड प्रोटेक्शन बिलाचो. दुसरो पॉइंट भितर आसा ते दीस कोर्टाच्या ऑर्डरीन उडयल्ली आसा. हे एक थापाट ढवळीकाराचेर पडलेल्या. जाणटेपणान चड उडपाक जायना पूण तो उडटा आनी ते मागीर नो पीडीएस इन द विलेजीस, स्क्रॅप 16B तेच गेल्ले आसा. रिविजिट RP 2021 एंड प्रिपेअर RP 2031. आयज जो सरकार म्हणटा की आमी RP 2031 करचे ना आनी आमी फक्त झोनिंग करतले. झोनिंग म्हणजे कितें? सुटकेस टू सुटकेस बेसिस. नंबर लागोना सो तेका लागून ते डिस्कशनाक येवंक ना. व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी बरे set up 24/7 flying squad and helpline to register and attend the सगळे आयकून आसा. सगळे तुमकां वाचून दाखयता. सो हांकां कळपाक जाय की कोण भुरगो कोण स्टुपीड आनी कोणा कडेन आर्टिफिशियल हे आसा ते स्टुपिडिटी आसा ती नॅचरल स्टुपिडिटी आसा ती नॅचरल स्टुपिडिटी जी म्हणटा पळय ती कोणा कडेन तेतूनय जी लँड रिस्टोर जावपाक जाय हे जावपाक जाय तेतून अकाउंटेबिलिटी फिक्स करतले सांगले. आयज तुम्ही पळयता कायदे आसा आमच्या कडेन. लँड जर पुरयली जाल्यार ती पुरयल्या उपरांत नोटीस वयता आनी ताका नोटीस वचून सांगतात की ती लँड आसा ती तूं आसा तशी परती कर म्हणून. पण अजून मेरेन कायदे उलयता ज्या कायद्याक लागून RG फॉर्म जाला आनी ज्या कायद्यान कॉन्स्टिट्युशनल वेन RG चलता ते उलयता. आनी हे ह्या सरकाराक दुसरे येता तेंच्या अगेन्स्ट आसा जाल्यार आयज सुप्रीम कोर्ट आयज हाय कोर्टाक कितें म्हणटा तुमी? सगळे गोष्टी वयतले. हाय ह्योच विशय आसा आनी तेका लागून आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. मागीर आमी पोगो कॅम्पेन केली. आमी गोंयकारांक पोगो बिल कित्याक गरजेचें आसा हें सांगपाक आमी कॅम्पेन केली. आतां कित्याक आनी आयज ते तुमी आमकां वोट करूंक ना तुम्ही कशी फोंडान पडल्यात आनी फोंडान पडटले पळय आनी हो जजमेंट कितलो तुमकां लागून डेंजर आसा तुमच्या भुरग्यांक लागून पळय तो आतां आमी सांगतले. विरेशान सांगले की असेंब्ली जाली, असेंब्लीन जावपाक जाय. विरेशान कितें इश्यू रेज केल्ले
ते सांगले कशे विरेश जेन्ना उलयतालो एक यंगस्ट पार्टीचो यंगस्ट MLA आयज थंय चलता फकाणां आनी आमचो नवो आमदार जेन्ना हे उलयता तेन्ना तेंच्या कडेन सहन जायना. सहन कित्याक जायना? कोर्टाची ऑर्डर 6 तारखेर येयली. स मार्चाक ही ऑर्डर येयली. आमी एक्सपेक्ट करताले की सरकार नाजाल्यार AG जो आसा सो मोठो घेतलेलो. चीफ जस्टीस देशपांडे आसा तेणी सो मोठो घेतलेलो आनी तेणी सांगलेले की ह्या हेचेर विठ्ठल नायक आनी दुसरो AG हे दोगांयकूय तितून नेमले आनी तेणी सांगले की तुमचे कितें पॉयंट ऑफ व्यू हा पळय General and amicus curiae Shri Vittal Naik made detailed submission on the entire legal framework which governs control and regulate the construction of buildings, structures and land development in the state of Goa. म्हटल्यार कितें गोंयांत कसले कायदे जेतून आमी बांदकाम करपाक शकता, बांदकाम मोडपाक शकता, बांदकाम डेव्हलपमेंट इन द स्टेट ऑफ गोवा. आता कोण म्हणटाय? AG म्हणटा. जे आमी म्हणटाले की इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनान गोंयचे जमनी काबार जाता, गोंयचो एनवायरमेंट काबार जाता, गोंय काबार जाता म्हणून आमी जे कायद्यांचेर रेव्होल्युशनरी गोवन असेंब्लीन उलयला. असेंब्लीचे भायर आमी कितलेशेच उलयला, कितलेशेच प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला, कितलीशीच लेटर केला, कितलीशीच Goa Land Development and Building Construction Regulation 2010, Goa Land Use Regulation Act 1991, Goa Land Prohibition on Construction हे कायदे तिने आसा म्हणून सांगले. आता हे कायदे केन्नाच्यान आसा पळय 1968 Goa Municipalities Act, Panchayat Act 1994,
सरकारा कडेन कायदे असले थांबोवपाक, पूण तेंच्यान थांबोवंक ना. पूण आयज एजी एडमीट करता की आमचे कायदे आसा. तेतून तो पयलो हेतून सांगता लँड कशे पंच सरपंच एक्शन घेवपाक शकता इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन कशे स्टॉप करपाक शकता हे क्लियर कट फूल हेजी हांगा दिल्ले आसा. टोटल A to Z सेक्शन पंचायतीची सरपंच आणि सरपंचाची ही कामां आसा. अशें करून तेंच्यांनी प्रत्येक कायदो कसो यूज करपाक जाता इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन स्टॉप करपाक पळय तें बरयल्लें आहा. हें इतलें तेंच्यांनी केलां. आतां तेंच्यांनी मेन इम्पॉर्टंट गजाल जी केल्या ती कॅटेगरायज केला. सेकंड कॅटेगरी आसा इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन रोड साइड हायवे मेजर रोड्स इन पंचायत एरिया. पयले जाल्यार म्युनिसिपालिटी एरिया आसतले मायग्रंटाचे आसा तशे गोंयकारांचे आसा. थर्ड कॅटेगरी इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन पंचायत एरियाज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज. तुमचे गाडे घातला आणि कितें कितें खंय खंय गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी. हेतून चडशे गोंयकार ना, चडशे गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टी चडशे मायग्रंट आसा. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन इन कॉमदार लँड हांगाय ते मॅक्झिमम मायग्रंट आसा. थोडे कन्स्ट्रक्शन येवपाक जायना म्हणून कितें तरी आमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते हायकोर्टान दिला. पयले तेंच्यांनी सांगला वीकेंड फ्लाइंग स्क्वॉड व्हॉट्सएप नंबर सरकारान पब्लिश करपाक जाय. कॉमन तेंच्यांनी व्हॉट्सएप ना जाल्यार ते जी कंप्लेंट आसा पळय ती एडिशनल कलेक्टर कडेन वयता. मागीर एडिशनल कलेक्टरान तेचो
नुसार बांधता. हेल्थ एक्टा अंडर ते लायट आणि उदक घेता, आपणाक घराक म्हणून सांगता आणि कमर्शियल लायसन्स असपाक जाय त्याच्याकडे. आणि टीसीपी क्लिअरन्स असपाक जाय. हे दुसरे हेजेर बरयल्लें आसा. आता हो जालो इतलो हो डेंजर कायदो म्हणजे तुम्ही विचार करा की तुमचे घर ह्या जे कॅटेगरी काढलो की ह्याच्या पयलींची जी कन्स्ट्रक्शन्स आसा पळय सगळी जी हायकोर्टान सांगलें ही सगळी आमी रेग्युलरायज करता म्हणून. जर काढलो सिंपल गोंयकार हॅपी जातले की आमची घरां वाचतली. पूण लक्षांत दवरा आमच्याच गांवांत कमदाद आसा, पूण आमच्याच गांवची कमदाद अशे कितलेशेच गोंयकार आसतले जेंच्याकडे घर ना, रूम ना, एकाच घरान रावतात फॅमिली. आणि आयज सरकार तांकां आमकां तरी दिसता की सरकार तांकां साल्वार करतलो, तांकां लागून कायदो हाडटलो 100%. म्हणजे जे गोंयकार अजून आडोंक ना जागे ते पिशे जाले. आमी मूर्ख. आमच्याच गोंयान आमी बेघर होमलेस लँडलेस आसा पळय आनी आमी जागो आडोंक ना, आमी इलिगल करूंक ना म्हणजे आमी मूर्ख जाले जे इलिगल हाऊसिंग पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाऊसिंग फॉर गोवन्स. की सरकाराक कितल्या वर्साचो गोंयकार म्हणटात. आयज सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा तो घर घेवपाच्या लायकेचो उरलेलो ना. तो फ्लॅट घेवपाच्या लायकेचो उरलेलो ना. प्लॉट
लायकेचो उरलो कोण आम्ही पिशे म्हणटा तुम्ही आम्ही गोंयकाराचे डेफिनेशन मागता आम्ही पिशे अरे सोदता काय तुमची आयडेंटिटी राखपाक सोदता पळय बीजेपी सरकार हे आमदार जितले जालात पळय ते आमकां कळपाक जाय दुसरे तेणी हांगा परत आनी बरयला हक्क दिवपाक लागून आपलो सरकार सामको एफर्ट घालीत आसा ह्या फुडें आसतलो आतां कोण एक गोमंतकीय हे गोंयकार कोण कळपाक जाय खंय उरतलो आतां फुडलें तुमकां सांगता जें फुडें भविश्य तुमचे फ्युचर कितें आहा तें ह्या हेतून आतां फ्लायिंग स्क्वॉड येता ह्या हेतून आतां ते जावपाक शकचे ना कित्याक कोर्टाची ऑर्डर आसा पंच पडटलो फोंडान सरपंच पडटलो फोंडान सेक्रेटरी पडटलो बीडीओ पडटलो तलाठी पडटलो सगळे फोंडान पडटले एंटी नॅशनल आनी एंटी कॉस्टल म्हणपाक ते फाटी फुडें सरपाचें ना थंय समाधी कडेन वचून नाटकां कितलीय करूं ते हेंच्यांनी परिकराक ह्या हेच्या सिरियसली सांगता तुमकां ना जाल्यार गोंयकार ह्या जमनी वयल्यान एक्सटिंक्ट जातलो ह्या कायद्यानुसार तुमकां ह्या फुडें सगळें लिगल बांदपाक जाय तुझ्या कडेन पेपरूच ना बेज ना तुझ्या कडेन डॉक्युमेंट जागत नावार करूंक ना सो हेका लागून म्हणटा आमी की गोंयकार म्हणटो डिफायन करपाची गरज वचा तुमच्या आमदारा कडेन सांगा
असेंब्ली सेशन मागया आणि एक गोंयकार कोण तो डिफायन करा आणि हेतूंतल्यान गोंयकारांक सांग स्क्वेअर मिटराचो जर प्लॉट घेतले जाल्यार आमकां 3 90 लाख जाय 10 लाख तुझे बाकीचे हेका जर 1 कोटी तुका फक्त प्लॉट जाय 1 कोटी 1 करोड असा डिमांड्स आसा पयलो डिमांड आसा आमचो विरेशान जशें सांगले ते EHN नंबर सगळ्यांक EHN नंबर वाटलेले आसा सो सगळे गव्हर्नमेंटाकडे सध्या तो ते नंबर करपी जायत कोण आसा हें लक्षांत दवरा आज 2 गोंयकार उडयतले रस्त्यार पूण 98 मायग्रंट उडयता कित्याक तेंच्या रूम मान रावतात गोंयकारान आमच्याच गोंयान आपल्याच गांवांत कोमदाद लँडाचेर जर इल्लीगल घर बांदला जाल्यार तेका साल हेचेर एक्शन जायना थंय कोर्टाची सांगतात ते कोर्टाचे ऑर्डर कितलेशे डस्टबिनान आमी तुमकां दाखयता डस्टबिनान तुमची घरां तुम्ही राखतात आनी गोंयकाराक रडयता गोंयकाराच्या एका घराण्याक तुम्ही रडय तुमचे पॉलिटिकल हे करपाक आनी मायग्रंटांक तुम्ही राखतात पोरवरी कितली आसा हांव वन कॉन्टॅक्ट सांगता जो आमच्या आमदाराक स्टुपीड म्हणटा पळय जागो दवरूंक ना प्लॉट दवरूंक ना डोंगर दवरूंक ना शेत दवरूंक काबार करून उडयले पोरवरी आनी तूं आमकां स्टुपीड म्हणटा नो आमदार म्हणटा आमच्या
असलेले जे स्टेक होल्डर्स आसा 100 जाणांकडे व्हरता जे सांगतले तुका बिझनस डावन आसा. तू खंयच्या कोणाक सांगता रे बिझनस मसाज करपाक 5 जाणां लावाणे. रस्त्याचेर थंय मसाज ₹5,000 स्क्वेअर घरा बांधल्या तेका तुम्ही वोटिंग कार्डा दिल्या. चिवोले वस्तू कळमुटी पत्रेच दिसतले पत्रेकार जाल्या दोगा जाणां. पत्र्यांची फॅक्टरी खंय तरी घ्या. चेडवा विचारता ड्रग्स सगळे A to Z तू रिजायन जातलो. इन्फ्लुएन्सरचो व्हिडिओ येता. चोडवा दिता म्हणून व्हरतात वसाच्या व्हरतात तांकां लुटतात नागडे करून धाडटात. सांग फक्त गुगल कर. गोवा गर्ल्स म्हणून मार गुगलार रॉन कॉन्टॅक्ट सांग. IT मिनिस्टर आसलो तूं हेच्या पयलीं. मार गुगलार. आता आसा मरे मार. गुगलार मार. गोवा गर्ल्स म्हणून मार. ना करता पैसे मोडटा जेन्ना विचारता रोड शो करून नाका कितले टुरिस्ट येयला काय म्हणून तुमच्याकडे फिगर ना म्हणून तू तोंड वयर करून आणि एक्सप्लेनेशन काणयो सांगता माझ्या सरकारान हे केले ते केले ते
फक्त आम्ही नवीन आहात म्हणून, फक्त एकटो आसा म्हणून परंतु एकटो ह्या वर्सा आसा नवीन आमदारान आमचे हे सगळे जे कायदो हाय कोर्टान सांगला पळय हे सगळे विषय त्यांनी मांडलेले आहा. हांव तुमकां दाखयता मुद्दम जे फायली आसा आमच्या कडेन लोकांकूय कळपाक जाय की आरजी म्हणल्यार कितें. आरजी म्हणल्यार कोणा दिसता आजच राड्याची उसगावची फायल इलिगल कन्स्ट्रक्शन मायग्रंटाची आमच्या फुल हेजेर काम केल्ले. हे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन कमर्शियल जो एक सेक्शन आसा इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन कमर्शियल जे आसा पळय कोण इतले काम केलं, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन इतले काम केलं दाखया मागीर म्हणा आमकां भुरगे. खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन गोंयकार लागून गोंयचो एनवायरमेंट वाचोवपाक गोंयची आयडेंटिटी वाचोवपाक इतले काम केला दाखोवपाचें. आणि मागीर आमकां म्हणटा तुम्ही काँग्रेस कित्याक टार्गेट करता.
बापाक कित्याक टार्गेट करता? अरे तिगूय जाण सेम. जावं ती बीजेपी जावं ती काँग्रेस नाल्यार तिगूय जाण सेम. कोणे केला जाल्यार गोंय राखपाक तुम्ही हे जर कितें हितुरले 10% पासून जर केला हेल्थ जावं सगळे आमी जस्ट नाव ह्या फायलींचे जर आमी पयशे उखलपाक लागले दुसऱ्या भाशेन जाल्यार कितलो कितलो पयसो जातलो पळय. तुमच्या कडेन भीक मागपाची गरज ना आमकां डोनेशन डिमांड्स आसा हितुरले बाकी तुमचे एक्शन घेवपाचे जावं इलिगल बस्ती डेमोलिश करपाचे जावं गोंयकारांक राखपाचे जावं नाल्यार गोंयकारांची म्हणून आमकां पिशे एक दीस होय टायम येतलो सगळे इश्यू बेसलेस झिरो आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक कांयच जावपाक आमी आड्डोन आड्डोन काबार जाले. जाम जाले आमकां ब्रेक घेवचो पडलो. परते आमी येयला परते आड्डाता परते इतले आतां अजय बाबडो आमचो फावटी फावटी मारून जाम जालो. हियरिंगूच काडिना डीओपी. कशी काडटली महावीर मोदींच्या स्वताच्या हेतून इतले एक चिरो सुद्धा तुमकां
करता आमचे जर 40-45 भुरगे जर एक्टिव्ह जायत न्हू, प्रेस भाव कमी पडटले आमकां आमचे इश्यू हायलायट करपाक सिंपल कित्याक आमी हेच्या पयलीं इतले गेला पळय आमकां प्रेसा कडल्यान थँक्यू.